सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 11 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. एक्चुली न्हय वदळच्यान हांव प्लॅन करतालें व्हिडिओ आयचो बेगिनाच स्टार्ट करतलें म्हणून, बट सकाळी सकाळीच न्हय ऑर्डरीचे कॉल येवपाक स्टार्ट जाले. म्हटल्यार न्हय हांव हातुणाचेरूच आसतना ऑर्डरीचे जे कॉल स्टार्ट जातात जाणा हालींच्या दिसांनी सकाळी सकाळी. सो बेगिना अशें उठ्ठा आनी ऑर्डरी बी ते ब्रश बीन लेट करता, ऑर्डरी पयलीं बरोवपाक बसता. आनी लास्ट व्हिडिओ पळोवन जो तुमी रिस्पॉन्स दाखयला ना, खरेंच मना पासून थँक्यू. हळडीक आनी घीक जो रिस्पॉन्स येयला ना, भरपूर सामको भरपूर म्हटल्यार भरपूर. सो हे 2 दीस हांव खूब बिजी आसलें, व्हिडिओ बीन करूंक पॉसिबल जायना जालें, कॉल कंटिन्यू चालू आसले. खरेंच मना पासून थँक्यू. बट आयज म्हटलें कसोय करून स्वताक टायम काडटलें. हालींच्या दिसांनी किचनान म्हाजी एंट्री ही कमी जाता आनी रेसिपी कसली हांवें शूट सुद्दां करूंक ना. आनी स्पेशली म्हाका लागून सुद्दां म्हटल्यार आमकां लागून सुद्दां घरान हांवें कांयच अशें कुकींग करूंक ना. सो हालींच्या दिसांनी आमी न्हय वॅज असली, अरावंड 8 दीस वॅज असली सामकी. म्हटल्यार देवळान आमचें कितें चालू आसलें तेका लागून, म्हटल्यार देवाचें कितें चालू आसलें. सो गांवान आमच्या वॅज रावा म्हणून सांगलेली. सो तेका लागून 8 दीस आमी वॅज असली. सो आयज म्हटलें कशें करून प्रॉन्स बिरयानी करया. सो रातीच हांवें सगळें हें केल्लें, प्लॅनिंग केल्लो की आयज प्रॉन्स बिरयानी करया म्हणून मम्मीक सांगलेलें हांवें. सो तेका लागून सुंगटां बीन घेतलेलीं आसा, जस्ट हांव सुंगटां घेतल्या तिणी. सो आयज म्हटलें तूं टेंशन घेवं नाका, हांव बिरयानी बीन करता. मदीं कॉल येवपाक जायना ऑर्डरीचे, नाल्यार मागीर प्लॅन सगळो म्हाजो चॉप जातलो. कॉल बीन कंटिन्यू चालू जाले ना एका मागीर कांयच करूंक गावना, तेका लागून थंयच बिजी उरता. सो प्रॉन्स आतां क्लीन करूंक जाय म्हाका आनी मागीर सगळें लावन बीन दवरतलें मॅरिनेट जावपाक बीन. आनी गरमी इतली जाता ना, काम करून करून फेस पळया कसो जाल्लो आसा, एकदम हें सामको. सगळीं कामां कंप्लीट जाली न्हय का मागीर हांव म्हाज्या तोंडाक बीन पळयतलें, फेस पॅक बीन सगळें. आतां सद्या टायम ना, आतां ऑर्डरींचो हें चालू आसा सद्या. आनी चला तर किचनान वयता हांव, प्रॉन्स क्लीन बीन करून घेता, मदीं मदीं अपडेट दिता. रेसिपी काय शूट करपाचें ना, कारण ऑलरेडी 2 फावटी रेसिपी हांवें ही शेअर केल्ली आसा तेका लागून. ओके. आनी मम्मी पळोवया कितें हुमण बीन करता ती. ऑलरेडी तिणी तिचें काम स्टार्ट केल्लें आसा, म्हाका जस्ट प्रॉन्स बिरयानी करपाची आसा. ओके चला तर गायज. आवाज ऐका पक्ष्यांचो. तर 2 दीस जाले, 2-3 दीस जाले पावस ना, तेका लागून गरमी नाही भरपूर वाडल्या सामकी. इतली गरमी जाता ना भयंकर. गॅस बीन वयर बांदल्या पळय. तर चला काम स्टार्ट करता. प्रॉन्स सगळ्यान पयलीं क्लीन करून घेता, दाखयता तुमकां. ओके चला तर. हे पळयात, हांगसर मम्मीन प्रॉन्स घेतले आनी हे जे प्रॉन्स आसा न्हय ते 200 रुपयाचे आसा. इतले कमी आणा, नुस्तें भरपूर म्हारग जाला आनी आमच्या हांगसर नुस्तें न्हय भरपूर कमी दितात. हे पळयात, मार्केटान एक्चुली बरें मेळटा म्हापसा बीन, बट हालींच्या दिसांनी वचप काही जायना आमचें. तर हे पळयात, सो हांगसर 200 रुपयाचे प्रॉन्स घेतले, तेची आतां हांव करतलें बिरयानी. आनी आतां म्हाका क्लीन करपाक जाय ते. हे पळयात अशा तरेन प्रॉन्स आसा, चडूय मोठे ना चडूय बारीक ना, मिडियम म्हणू शकता. सो हे आतां सगळ्यान पयलीं क्लीन करून घेता आनी मागीर फुडली प्रिपरेशन करता. गोटां पळय मम्मी कितली पडल्या. हांगसर गोटां पळयात कितली पडल्या, जबरदस्त सामकी. आमकां खान खान ना इतलो बेजार येयलो आतां. आनी मातशी आंबट ती, गोड अशी ना, कडक अशें वत येयलें. सो सुंगटां बीन न्हय मॅरिनेट करपाक दवरले हांवें. आनी आतां मातशें आमी न्हय काकीगेर वयता, कारण मम्मीन न्हय तिचे नायटी दिल्ले अल्टर करपाक. सो ते हाडपाक वयता आनी थोडें फारशें काम आसा, सो तेका लागूनय वयता. परत आसले तशें अळसाण्याचे बीन ऑर्डरी येयल्या, ते स्टॉक आतां भरपाक जाय न्हय गे, मूग बीन. सो तो स्टॉक हाडूंक जाय आतां परत, तेका लागून. सो म्हटलें हें काम करून येवया, मागीर कितें आहा मागीर आदन बीन दवरलें का रोखडें जातलें. बिरयानीक मातसो न्हय लॉंग प्रोसेस न्हय, तेका लागून. आनी हे पळयात कडक अशें वत येयला. मम्मीन न्हय कपडे बीन घालून येयल्या भायर न्हय गे. कडक वताचो हे घेता ती सामको चान्स कपडे धुवपाक बीन. आनी गांवांनी पळयात पावसाची तयारी खोपी सारके करतात. आमकां टेंशन ना, ह्या वर्सा आमकां टेंशन ना, कारण खोपीक एकदांच पत्रे घातले आमी. खूब जाणांनी लास्ट टायम म्हाका सांगलेलें सुप्रिया एकदमूच पत्रे घाल म्हणून.
आवय सांगे सो थंयच्यान हांगा येता म्हणसर गरमेन हे जाता सांगे हो. सो फट्ट करून काम करून येतली आमी, बसप ना. काकीगेर वयता पूण बसपाचो प्लॅनिंग अजिबात ना. वयतली आनी येतली. चला मम्मी गरमी आता तुका थंडी लागता. मम्मीन गरमी जायना खंय मग हाय हॅलो कर मगे हाय करता तुमका हाय. खूप जाणां विचारतात तुम्ही तुका विचारता ती कशी आहात काय म्हणून इपेस कितें गे हाय हॅलो कशी आहात तुम्ही. आम्ही घट तू कशी आहा घट. काल तीग जाणांनी कॉल केल्लो म्हाका विचारता म्हटलं ऑर्डरीक लागून खंय गो सुप्रिया आली मम्मी दिसताना तुजी व्हिडिओ खंय वयता काय म्हणून कामाक बीन वयता काय म्हणून. तर एक्चुली घरात आसता खंय वचना सद्या. मसाल्याच्या कामान आसता ती बॅक कॅमेरा हेल्प बीन करपाक बट व्हिडिओ चड हांव कॅप्चर करिना कारण मसाल्याची कामां इतली पडलेली आ. तेच्या मागीर खूब तुमकां कितें सांगू तेका लागून ती कॅमेरान दिसना व्हिडिओन. ओके जेन्ना आसता तेन्ना दिसता म्हटल्यार काम आसता तेन्ना दिसता अदरवायज ना. ओके सो म्हटल्यार आयज तिका सारकी दाखोवया. ही पळय ही पळय कशें आहा ती पळयात. ओके बारीकूय जावंक मोठी जावंक सारकी आ. तर पावली आमी काकीगेर. अचानक प्लॅन जालो आमचो काकीगेर येवपाचो. ते पडलें मगे आडो पडलो तेंचो टॉपत आ. तर अचानक प्लॅन जालो अशी आनी अशी येवया म्हटलें कारण आमचे कडेन टायम ना तेका लागून. ओके चला तर अर्द किलो काड सद्या. हय सद्या अर्द किलो पुरो वयतलेत ना म्हापसा बी. 2 दही काड आनी 2 लस्सी काड. तर काही सद्या आमी ना येयले शॉपाचेर कारण थोडेशे वेजिटेबल्स बीन जाय आसले म्हाका तेका लागून. हो बाप्पा सो तेका लागून येयला आनी तेज्या वेळार ना आतां वयतली काकी घे कारण लागीं आसा हांगसून थंय वचोंक जाय जस्ट आनी स्काय पळय बरो आसा. सो हांगसर मम्मी भाजी बीन काडटा. चला मागीर मेळटा तुमकां. शॉपा वयले जाले आतां आमी येयले काकीगेर. मम्मी बसनाका उड बेगिना काकी बसयतली. तर काकीगेर येयले आमी ते नायटी बीन व्हरपाक ते घेतले आनी घरा कडेन वयतले मागीर. ते काम बरें जालें न्हू सोमतेच. तर आमी न्हय घरा वचपाक येयली घेतले जे कितें घेवपाक जाय आसलें मम्मीचे नायटी म्हण मागीर बाकीचे थोडेशे भाजी बीन घेतली आनी आतां घरा कडेन वचपाक भायर सरली आमी. सो घरा वचून आतां आसलें तशें बिरयानीची प्रिपेरेशन करतलें हांव. टायम कितें 12 कितें तरी जाली. परत सांजचे बिजी आसतले सांजचे मातशें एका व्हडल्या ऑर्डरीची सगळी तयारी करपाक जाय तेका लागून. पळोवया चला घरा बीन वयता आनी मातशें बिरयानीचे सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके हे पळय. सो सोमतेच अळसाणे बीन आमी कलेक्ट केले म्हटल्यार स्टॉक काबार जाल्लो ना तो आतां परत आसलो तसो भरपाक जाय. सो आतां सद्या आमच्याच हांगसर हांव अळसाणे घेता आमच्याच गांवांसून. सो ते बरें जाता मातशें. ओके सो ते अळसाण्याची ऑर्डर बीन कलेक्ट केली. आतां उरल्या ती चवळी बीन ती पळोवया आतां कशें कितें सांगला हांवें. सो मेळटली तर चला मागीर मेळटा तुमकां. सर हांवें न्हय येवच्या येवन म्हणटा तशें किचनान एंट्री मारली आनी हे सगळे न्हय बिरयानीचे कट करून घेतले. हांगसर कांदे पळयात बरे बारीक अशे कट करून घेतले. तेच्या मागीर टमाट घेतला मागीर मिरसांगो. सो सद्या अशे तरेन न्हय हांगसर परत कांदो कट करून घेतला आनी ओली कोथंबीर. सो अशे तरेन सद्या न्हय ही पळयात तयारी चालू आसा बिरयानीची. सुंगटां बरी मॅरिनेट जाल्ली आसा. कड बीन लावन दवरलेले हांगसर हांवें आनी तेच्या उपरांत सर एका सायडीन न्हय हुमण करप चालू आसा मम्मीचें. सुंगटांचें हुमण न्हू मम्मी हें सुंगटांचें हुमण करप चालू आसा आनी प्लस हांगसर दुसऱ्या सायडीन न्हय आदन दवरला मम्मीन म्हटल्यार बिरयानीचें शीत जें आसा न्हय तें करून घेवप चालू आसा. म्हटल्यार शीत जालें न्हय काय मागीर हांव हें करतलें. सो सगळे गॅसी सद्या चालू आसा हे पळयात
सो शीत बरें जाल्लें आसा. तूप बीन घातलेलें म्हणजे मागीर शीत बरें बिरयानीचें सुटसुटीत जाता सामकें. तर अशा तरेन सो किचनात सद्या हालत पळय कशी जाल्ली आसा, घामाघूम सामकें. आनी मागीर एकदमूच फ्रेश जावपाचें, कारण सद्या न्हय एक्चुली इतली गरमी जाता ना, तेच्या वयर वदळ नुस्तें क्लीन केल्लें, बट फ्रेश जावन पॉसिबल ना, कारण हें परत करूंक जाय आनी हें न्हावन करपाक बेजार येता. तेका लागून म्हटल्यार सगळें करतलें, मागीर न्हातलें बीन आनी मागीर जेवपाक बसलें सुशेगाद. सो ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. सो आतां सगळें शिजत घालतलें हांव, कांदो टमाट आनी मागीर सुंगटां बी. शीत करून जालें. 2-3 टायपचे मम्मीन शीत केला. एक आसा तें आमकां, दुसरें आसा तें पेटेक आमचे, आनी तिसरें आसा तें आमच्या माजरांक. अशें दिसाक आमचे न्हय 3 तरेचे शीत हे कंपल्सरी आसता, कारण सगळ्यांक डिफरंट आमकां पेटेक मागीर माजरांक डिफरंट आसता. सो शीत सगळें काडलेलें. आनी आयज एक्स्ट्रा आसा तें म्हटल्यार बिरयानीचें शीत. सो अशा तरेन आसा. एक्स्ट्रा शीतूय करता आमी, बिरयानी सुद्दां केली ना शीत आसता, कारण कोणूय असो येयलो सपोज दनपारचो जेवपाक बीन जाल्यार बरें पडटा न्हय तेका लागून. आनी मम्मी आमचें मातशें हें करता, सगळें सिस्टमॅटिकली दवरता. आतां फ्रिजांतलें सगळें काडलें न्हय कटिंगेंक तेका लागून. तर चला मागीर कशी कितें बिरयानी जाल्या न्हय ती तुमकां दाखयता, मदीं मदीं अपडेट दिता. ओके चला, तिचो अपडेट दिता. सद्या हांगसर म्हाजी ग्रेवी रेडी जाल्ली आसा. ही पॅर कांदो बीन बरो शिजलेलो आसा. आतां फकत न्हय लेयर लावपाचें उरलें. लेयर हांव सोमतेच ल्हान घेतलें, मागीर आमची बिरयानी गरमा गरम रेडी जातली. म्हाका जाय न्हय तसलो मसालो मेळोंक ना, बट आसूं म्हटलें खावपाक तर जाय. सो काम जातलें, एडजस्ट करून घेवया म्हटलें. हे पळय, सो लेयर ल्हान घेतलें हांव. शीत बीन जाल्लें आसा, बरे तरेन हें शिजलेलें आसा. हे पळय सद्या न्हय मातशें किचनान आसा म्हटल्यार मॅसेजीचेर मॅसेजी न्हय चालू आसा. कंटिन्यू अशे मॅसेजी चालू आसा म्हाका. जितले हांव नेट ऑन करता न्हय तितले मॅसेजी चालूच आसा. सो सगळें काम करतलें आनी मागीर हांव न्हय बरें फ्रेश बीन जातलें आनी मागीर सगळ्यांक रिप्लाय दितलें. खूब जाणांक बिलां बीन घालपाची आसा सद्या, जे संजून आयज ऑर्डरी पोस्ट केल्या न्हय तांकां बिलां घालपाक जाय. कालच्या ऑर्डरी आसा तांकां बिलां घालपाक जाय. सो एक्चुली न्हय हांव रातची इतली नायट मारता सद्या ना. सकाळी म्हाका मातशें अशें लेट उठोंक जाता, बट सकाळी उठच्या पयलींच कस्टमरांचे कॉल स्टार्ट जाता. सो सद्या आतां किचनान आसा म्हटल्यार इतले मॅसेजी पेंडींग पडल्या ना, तांकां मागीर सुशेगाद रिप्लाय दितलें. आनी टी शर्टाची हालत पळय, इतली स्वेटींग जाल्ली आसा, इतलो घाम सुटलेलो आसा ना. सो खूब दिसांनी किचनान काम केलें आनी गरमी जाता किचनान सामकें. काम म्हटल्यार खूब दिसांनी मनासून कुकींग केली. कामाच्या हितून मसाल्याच्या हितून म्हाका कुकींग करूंक बीन गावत ना सद्या. तर लेयर लावपाचें उरल्यार लेयर बीन लायता, फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां कळ्ळें. अशे कंडिशनान म्हाका आनीक गरमी जाता सामकी आनी विचित्र सामकें. ओके, तर चला लेयर बीन लायता आनी मागीर फ्रेश जावन मेळटा तुमकां. भायलें वेदर दाखयता तुमकां. वेट हे पळयात म्हटल्यार न्हय बरें आसा वेदर. दमट केल्ली आसा पावसान आनी बरें आसा वेदर सामकें. ताचो आनंद घेत मम्मीन सगळे नायटी आपले चकचक धुवून घातले, जितले हाडलेले अल्टर करून दितले सामकें. सोमतें आनी वेट ना, सोमतेक धुवून उडयलें तिणी सामकें. तें जावन न्हय न्हालें धुलें, फ्रेश बीन जालें आनी बरें फॅन लावन बसलेलें आसा. कारण न्हांगून सुद्दां न्हय इतली सद्या गरमी जाता की फॅना वचून रावो नजो. आनी आमचे फॅन तर दीसभर घरा चालूच आसता सामकें. सो मम्मी गेले आतां फ्रेश जावपाक आनी म्हाजे केस मातशें वले आसा. सो मम्मी न्हांवन येता म्हणसर म्हटलें म्हाजें बिलिंगेचें काम आसा, बिलां बीन थोड्यांक वॉट्सॅप करूंक जाय, खूब जाणांक वॉट्सॅप करूंक जाय. सो तेंच काम करूंक बसला. हे पळय दोनूय बुक्स घेवन बसला. सो मम्मी येता म्हणसर म्हटलें हें काम करया. आनी पोटाक सद्या इतली भूक लागलेली आसा ना, भयंकर सामकी. आनी टायम जाल्लो आसा 3. सदां सारकेंच आमी आतां 3:00 3:30 केन्ना 2:30 बीन जेवता, कारण ऑर्डरीचें काम आसा त्या हिसपान आमी जेवता कळ्ळें. सो आतां जेवपाक जाय ती येता म्हणसर म्हटलें थोड्यांक हांवें बिलां वॉट्सॅप केल्ली आसा. जस्ट ना वॉट्सॅप केली, न्हांवन बीन येयलें आनी तें काम करपाक बसलें. सो म्हटलें आतां व्हिडियो कंटिन्यू करया आनी जेवन मागीर परत बिलांचें काम करपाक बसतलें. कारण सांजचें पॉसिबल ना म्हाका. आतां अळसाण्याचो स्टॉक येयला तो दवरपाक जाय, पॅकींग करूंक जाय. तेच्या मागीर एक ऑर्डर आसा जी भायर धाडपाक जाय आमकां, तेच्या सांजच्या टायमार काम आसा. ती ऑर्डर खूब पडली आसा आनी बरे तरेन खूब टायपचे आयटम आसा भितर. ते नेक्स्ट वीक येवन तुमकां दाखयता. ओके, सो अशे तरेन सद्या म्हजे दीस वयता कामांनी आनी
बिजी वयता सामकें जेवपाक खावपाक टायम सुद्दां नासता म्हटल्यार एन्जॉय करता हांव भरपूर एन्जॉय करता म्हाजें काम एन्जॉय करून करून काम करता ओके. सो चला मम्मी येता म्हणसर हांव बिलां बीन हे करून घेता कंप्लीट बिलाचें काम करून घेता एंड देन बिरयानी कशी कितें जालें ती तुमकां दाखयता आनी एंडिंगेक मागीर हळसाण्याचो स्टॉक येयला न्हय तोय बीन दाखयता हळसाणो कसो कितें आसा ओके. चला गरमा गरम बिरयानी सामके बिरयानीचे जर तांदूळ आसता न्हय जाल्यार आनीक टेस्टी जाता म्हटल्यार बरी जाता सामकी. वाई करते न्हू. सो हे पळय अशा तरेन आमची बिरयानी जाल्ली आसा. ग्रेवी मातशी हांवें दवरल्या ही पयात. तर चला आतां एन्जॉय करया. कलर बी बरो आयिल्लो आसा. जस्ट मातशे तांदूळ हांवें नॉर्मलूच घातलेले बिरयानीचे आसताले आनीक बरें जाता. पळयात तर गायज आमी जेवली बीन आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो म्हटल्यार आतां कंटिन्यू करया. सांजची 5 बीन जाल्या आसतली. आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता म्हटल्यार जेवन बरो रेस्ट केलो तेच्या मागीर ऑर्डरीचें काम करून घेतलें. मागीर बिरयानी इतली टेस्टी जाल्ली ना भरपूर भयंकर सामकी. हेची रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा. जर कोणाक लिंक जाय जाल्यार तेचे म्हाका कमेंट करा म्हणजे हांव तुमकां लिंक दिता ओके. मागीर तुमी ती रेसिपी ट्राय करूं शकता. आणि त्याच्या भायर आतां व्हिडिओ एंड करता. व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं हळसाण्याचो स्टॉक दाखयता तुमकां जो फ्रेश येयल्लो आसा तो. जर आजुनूय कोणाक हळसाणे जाय जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता तुमी ऑर्डर करूं शकता. क्वॉलिटी खूब बरी आसा. हेच्या पयलीं जे हळसाणे हाडला सेम क्वॉलिटी आसा तेच टायपचे हळसाणे आसा ओके. सो स्टॉक दाखयता तुमकां आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ एंड करता कारण म्हाका ऑर्डरीचें कामां आसा तेका लागून ओके. तरी बट हांवें खूब जाणांक बिलां बीन घातली सायड बाय सायड तें काम करून घेतलें ओके. तर चला स्टॉक दाखयता आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा तो एंड करता. पळयात आतांचो स्टॉक हळसाणे तुमी पळोवंक शकता बरे क्वॉलिटीचे आसा. म्हटल्यार जशें की हांवें पयलीं दिल्या न्हय सेम क्वॉलिटी आसा अशा तरेनूच आसा. आनी आतांय बीन बरे तरेन फ्रेश स्टॉक येयल्लो आसा. सो जर कोणाक जाय न्हय हळसाणे जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. हे पळयात हांगसर सद्या हांवें तुमकां थोडेच दाखयले बट म्हाजे कडेन स्टॉक बरो आसा. सो जर कोणाक जाय न्हय जाल्यार तुमी घेवं शकता. हे पळयात सो अशा तरेन हळसाणे आसा सद्या बरें आसा. क्वॉलिटी वायज खूब बरें आसा आनी क्लीन आसा बरें अशें. हे पळयात सो अशा तरेन हे हळसाणे आसा. तरेन न्हय हो स्टॉक येयल्लो आसा आनी परत आसलो तसो स्टॉक येतलो. चवळी मूग हो परत आसलो तसो स्टॉक येतलो. जस्ट आयच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां हळसाणे दाखयल्ले आसा बट बाकीचे हांवें ऑर्डरीक घातलेले आसा. पळोवया फाल्यां मेरेन म्हाका ते रिसीव जातले ओके. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ त्या सद्या बरें बाय.